Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. हांव मातसो कितें धाडट्यांक हाडूंक आमी टिट्यार गेलो. टिट्यार करतून म्हाका बायलेन फोन केलो. मागलो आमची खोपीक मागलो हें केलां कोणी तरी आज हांव नको हांव म्हणून हांवें पळोवंक ना न्हू. बरोबर कोणाचें हें करून पयल्या बगार आमी सांगूंक शकना कोणी घातले. एनपारा पयशे आले हांव तर येवन पळयतालो इकडे पेटोवन सगळे कबार जाला. इकडे म्हाजे डिस्को आसले 50 किल्यांचे म्हाजे आनी म्हाजे भयणीचे ते हायटीन येल्ल्यांचे आसले 40 किलो. तितलोय लॉस आसा म्हाका एक 3 लाखाचो लॉस जाला. हांवें काल फिशरीसाक एक हें केलां एप्लिकेशन केलां CMच्या फंडानसून म्हाका कितें तरी मेळचें म्हणून आनी तेणी सांगलां म्हाका आमदाराचे एक रिमार्क घे म्हणून आनी आमी फायल बेगीन सबमीट करता. हेतून मातशें आमदारानूय लक्ष घालून आमकां बेगींतले बेगीन हें दिवपाचें. आतां आमचो सिजन जाल्यार आमकां कांयच ना. दोन रस्ताली हिंगा न्हू आख्या बाहेर रस्तो गेलो तुगे 5 येल ना सांगपाक रस्ते जाय म्हणून हांवें गेले कित्याक हो लोक मुगेलो पयलींसून. हेल्थ सेंटर प्रोविजनाचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान हँड ओवर केला एका हेल्थाक आनी तेजी सर्वे करपाक म्हणून ताणें नोटीस धाडली. हो पळय हा पोस्टमॅनाक तेमी कोणी दवरला आनी पोस्टमॅन तांकां नोटीस दिली न्हय काल कोणाकूच आनी ती गोर आपण म्हणून पोस्टमॅन म्हणटा तो ते इतलें हें जालें आतां हें नोटीस धाडले दिल्लें. आतां तेणें आनकोडे पती हें करून गेल्या आनी जेन्ना जर ते आनकोड जर नोटीस पावना येना जाल्यार ते मागीर रोखडो काम स्टार्ट जातले. हिंगे हो मिसिंग लिंक रोड फ्रॉम वेर्ना टू लोतोली हिंगा लोतोली टच जाला आनी हे जंक्शनाचेर सारकें कितें सारकें तेंगेलें प्लॅन आहाय वो कितको कनेक्टिविटी आहा ती खबर ना जाली लोकांक. आमी आनी एक फावटी ओरोस बोहोणींग मिनिस्टराक आनी PC आनी सगळे येवन आमी चयलोलें जंक्शन कितको करपाचें तें सांग म्हण. हो आतां टच जाता हो वाडो सगलो आनी कनेक्ट जालो हायवे येयलो हायवेकू कनेक्ट जाता आनी थिंग सारकें कितको जंक्शन करपाचें रावंड अबावट करपाचें कांय सारकें क्लियर कांय नासलोलें. ताका लागून लोक सगलो हिंगा एकठांय जाला तेणे म्हाका आपयला थिंगा आनी आमी आतां टेम्पररी सोल्युशन एशें करपाक म्हणजे थिंगा डिवायडर घालन रामलस घालन हें करपाक आमी डिसिजन केलां. आतां 50-60% इश्यू कंप्लीट जालो न्हय ते डिसायड केलां. हांव मिनिस्टराक उलयतां.